दूधसागराचेर येवपी पर्यटकांक लुटपाचे प्रकार कुळ्या सध्या उक्ताडार आयल्यात। दूधसागराचेर येवपी पर्यटकांक गरजेविणे 600 रुपया परस चड रुपया खर्च करचे पडटात। ऑनलायन बुकींग गुड्डिले सावन जाल्ल्या कारणान पर्यटकांक लुटप सुरू आशिल्ल्याचे कळटा। दूधसागर हे फामाद पर्यटन थळ। हांगा पर्यटन हंगामातूच न्ही जाल्यार हेर दिसांनी लेगीत राशींनी पर्यटक येतात। मात सध्या दूधसागराचेर व्हरपी गाडयांची ऑनलायन बुकींग करपाक गुड्डिलासाव जाता। पर्यटकांकडल्यान चड पयशे घेवन तांकां लुटप सुरू आसा। आमी आज दूधसागर वॉटरफॉलाची वयता पर्यटन स्थळ आहा, ह्यो गाडयो हांगा मेळटा टॅक्सी स्टँडार आसा। हांगा पयल्या तुमी गेले ह्या वर्साच्यान आमी जेन्ना ऑनलायन हांगा प्रोसिजर चालू जाल्लो आसा, ऑनलायन करता हांगा स्थानीक युवक जे आसा जावं बाकीचे टॅक्सी ड्रायव्हर जे आसा ते ऑनलायन मोठ्या प्रमाणात बुकींग करता आनी हांगा गाडयो ज्यो तांकां अवेलेबल करून दिवपाच्यो ते 25 रुपया भरून बुकींग करता। एक मनशा फाटल्यान 25 रुपया बुकींग करता आनी जेन्ना हांगा ते गाडी दिता तेन्ना लोक येवन परतून वयता तेन्ना त्यो गाडी ते बुकींग केल्ली गाडी ते हांगा चड रेटीन विकता। आनी तुमी पळयलें आसा की एक जो कोण ट्युरिस्ट येता ताका हांगा 500 रुपया आनी 100 रुपया फॉरेस्ट गेटीर आनी 40 रुपया जॅकेटाचे एकूण 640 रुपया जाता। 640 रुपया जाग्यार हे जे कोण टॅक्सी तांकां गाडी दिता भायल्या भायर गाडी दिता ते जेवढे ते 1,500 1,600 रुपया अशी करून गाडी ट्युरिस्टांक दिता। प्रत्येकी 1,600 रुपया कडल्यान गाडी दिता आनी तांकां गाडी दिता आनी गाडयांचो हो घोटाळो जाता। आनी हांगा जे एजंट आसा दलाल आसा ते दलाला कडल्यान हांगा जे ट्युरिस्ट आहा तेंची लुटमार चालू आसा। जेन्ना अशी म्हायती जेन्ना काल एकट्या ड्रायव्हराक धरलो टॅक्सी ड्रायव्हराक तेन्ना डायरेक्ट तेणी सोशल मिडियाचेर व्हायरल केलं की आपल्याक हांगा मारलो तेन्ना टॅक्सी स्टँडार येवची न्हू अशी तेणी व्हायरल केल्ली आसा। दूधसागर हो जो बरो चलतलो जाल्यार ऑनलायन जी सुविधा आसा ते ऑनलायनीचे प्रत्येक ट्युरिस्टा फाटल्यान आधार कार्ड घेवपाचें म्हत्वाचें आसा। जेन्ना रेल्वे तिकेट घेतना जेन्ना बुकींग करता जेन्ना आधार कार्ड घेता तेच पद्दत हांगाय आजमावची अशी लोकांची मागणी आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर कुळेंच्यान एकनाथ खेडेकर।